एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट अनाथ का सोनिया हेलो हेलो इंग्लिश हुआ थे मतलब हेलो शास्त्रीकार त्यांका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आयज तूं पळयला दीसभर कितलो पावस येयला आनी म्हाका जायत्या लोकांनी फोन मारलो, मॅडम कितें करपाचें, प्रोटेस्ट कंटिन्यू करतली तूं? I said rain or sunshine, we will continue because we love Goa, we love Goikas, and we have to condemn what has happened to our activists. Well, hello. I am under the banner of Goa against Gunda Raj. Before I start today's meeting, as I've said, काळजांतल्यान सगळ्या लोकांक हांव हाजीर जाला, इतले लोक जातले म्हणून हांवें सोचिकूच नासलें। बरेंच सांगतालें आफ्टर दीस रेन्स न्हू, बट थँक्यू हे मुलो मारलो हांवें सगळ्या आमचे सगळ्या लोकांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आनी येस, वी आर हियर अगेन्स्ट द गुंडागिरी। आयज सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत कितें चल्लां तें। डेमोक्रेसी इज इन थ्रेट, कॉन्स्टिट्यूशन इज इन थ्रेट। आमकां सगळ्यांक अधिकार दिल्लो आसा कॉन्स्टिट्यूशन। कितें अधिकार दिल्लो आसा? रायट टू स्पीक, रायट टू प्रोटेस्ट, रायट टू फायट। इट्स अ फंडामेंटल रायट। बट ह्या बोंडे जे आसा तांकां कोना। आयज वायट दिसता रामाचेर तो एटॅक तो 18 तारखेर जाला, तो सगळ्यांक खबर आहा, तितून डीप वचपाचें ना, कितें जाय तें उलोवपाचें आहात। रामाचेर जो एटॅक जाला तेजेर देखून सांचे जाल्ले आमी सगळे एक्टिविस्ट गेल्ले जीएमसीच्या भायल्यान, पुलिसान कोणाक हाडून आसले, मागीर आमचो आवाज बोर्ड पळोवन गोंय पेटला ते पळोवन 5-6 जाणां काडले। 2 दिसान आनी आमी बोर्ड केलो आझाद मैदानाचेर वचून। तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें भाव भयण्यांनो, खंय ते जेनितो काडलो, पयले सुपारी मॅनाक हाडलो, मागीर सुपारी किंगाक हाडलो। बट आमकां कोण जाय? आमकां जाय मास्टर मायंड। आनी कोण तो मास्टर मायंड? तो कॅबिनेटांत बसलेलो आहा। अरे तुमी रामाक मारले, रामाक हॉस्पिटलांत गेले रुमांत, रामाचो दोळ्यांतल्यान रगत येता, रेना पडल्यात। आनी आतां काल कितें म्हणलें, स्वप्नेश शेल्लेकराक धमकी दिल्ली आसा, बीजेपीचो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशिल्लो तेणे। सगळे खबर आहा, सगळे लायनीत आसा म्हणून सांगलां। शंकर लायनीत आसा, प्रतिमा कुतिनो, एंटनी डिसिल्वा, मेशू, सगळे जे आसा पळय एक एकल्यान, कित्याक दिस इज टू सप्रेस आवर वॉयस। आमचेर म्हजेर जाल्यार 18 केस आसा, बट वी आर नॉट वरीड बिकॉज वी आर फायटर्स, नोबडी कॅन सप्रेस आवर वॉयस। हे जे बीजेपीचे गुंड आसा पळय, कॅबिनेटान बसलेले आसा पळय, आनी जे शेमलेस आसा पळय, आमी वोट मारलोले काँग्रेसाच्या हातीचेर, ते जो बीजेपीत गेल्या पळय, ते आयज खरे गुंडा जावन आसा। एंड आय एम मेकिंग दिस बोल्ड स्टेटमेंट। दुसरे म्हणटा तो एंडो सुभाष फळदेसाय, खंयचो सांग्याचो मिनिस्टर, तो कितें म्हणटा? तो सांगता कितें उलयतात खंय, कोण मिनिस्टर, कोणाक कॅबिनेट, कोणा मास्टर मायंड म्हणटा तांकां खबर ना। अरे बाबा सुभाष फळदेसाय, जेन्ना रामाक मारलो, हल्लो जालो, डिड यू कंडेम एज अ गोंयकार? डिड यू कंडेम? तू तुजे पक्ष व्हडले घेवन बशिल्लो आसा, तूं कंडेम करूं ना। तू तेच्या खबरेक गेलो, तूं वचूं ना, कंडेम केलें ना, आनी तूं पयले स्टेटमेंट काडटा। म्हळ्यार हांकां आयज आमकां कळून येता डेट हे आसा पळय चोर बसलेले आसा पळय असेंब्लीत, बीजेपीचे मंत्री सगळे, हेणी दोंगर काबार केले आमचे। लँड माफिया, आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची रानां, हांकां फकत जाय कितें दवरला तेणे आमकां? आमचे फ्युचर पिळगेक कोडसो दवरला, कोडसो। आमच्या भुरग्यांच्या तोंडाक फासरपाक आनी लांगसात वचून मरपाक आमी हेजेर निशेध करतात। आनी रामा 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 कोण रे? कोणाचें नांव? देवाचें नांव मरे, देवाचें नांव। पूण कितें तुमचे ते बजरंग दल म्हणटात ते, तुमचे बजरंग दलचे रायट विंग, तुमचे विंग आसा पळय बीजेपीचे, तुम्ही तांकां अटॅक करपाक धाडटा मरे दुसऱ्या
दुसऱ्या जातीचेर आणि समाजांचेर तेन्ना ते असतात मरे. शिवप्रेमी खंय गेले रे? शिवप्रेमी खंय गेले? श्रीराम श्रीराम श्रीराम. अरे रामान सांगला हे करपाक. रामाचे नाव असलेले मनशाक तुम्ही मारून उडयला मरे. फाल्यां ताचो भुरगो धाकलो आसा अनाथ जावपाचो, बायल राण जावपाची. पूण ना, गोंयकारांची तुमकां सांगपाक सोदता हें केला आमचो आवाज बंद करपाक. आनी लज हांगा बसून सांगता हांव, हांगा उबे रावन सांगता उल्हास तुयेकार जो आसा आमचो MLA. अरे कितें जावं रे उल्हास, हे कितले तरी लोक आला हिंगा, ख्रिश्चन आसा, मुस्लिम आसा, हिंदू आसा. तू हिंदू मरे, रामा कोण रे? तुजो धर्माचो मरे. तू एक निषेध मारचो असलो, कंडेम करचो असलो. पूण ना, हांगा कोणून आयला एकच सांगता तुमकां गोंयकारांनो. काल न्ही हांवें पोस्ट घातिलो न्ही, मातशें याद उलो मारलेलो. मग टक 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 करून फेसबुकार कोणे तरी कितें कितें घातलें आनी इतलें उलयलें कितें आमचो प्राधिकार. आतां एक सांगता हांव लास्ट, आमी एक्टिविस्टांक तुमी अटॅक करता ते बरें आसा, दुसऱ्यांक अटॅक करता ते बरें आसा, एक्टिविस्टांक करता ते बरें आसा. आमचे प्राधिकार आमचे फादर गाब्रिएलाक तुका सोडूं ना. कोणे कोणे कितें कितें उरलें हांव तेंचें नांव काडना, तेंकां कांयच म्हणना, बिकॉज आय बिलीव इन फॉरगिविंग. पूण कितें जाता, चिखलाक हात घातल्यार आमचेर चिकोल पडटा. हांव नांवां काडपाना, पूण हांव कंडेम करता तेणी कितें म्हणलां तें. तुमी म्हणलां फादर इज अ गुंडा, बिग गुंडा खंय आमचो फादर. कितें केलां तेणे ते सांगतात. फादरान कोणाक इन्स्टिगेट करून कोणाक मारपाक लायला आनी तुमी कितें उलयतात रे. फादर जावं, आमच्यो माद्र्यो जावं, आमचे मौलाना जावं, आमचे पंडीत जावं, यू ऑल नो वॉट सॅक्रिफायसीस दे डू, हाव दे आर लिव्हिंग. ते सगळे सोडून मरे धार्मीक जीवन जियेतात. I condemn what is said to Father Gabriel, and yes, I'm saying it again. I will never go against the churches. I'll never go against my spiritual leaders. I'll never go against the fathers. I'll never go against the sisters. Nor I'll go against the pandits. Nor I'll go against the Maulana, because we are all one. And that is the upbringing our parents have given. Enka boson, Facebook ar galpak kai nahi kiya. Ye lemde, jenka puppets केल्या त्यांना लॉलीपॉप दिता आहे सरकार. सगळ्यांक एक सांगता, पोटून काळजा मनातल्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमी सगळे गोंयकार, आमी हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम न्ही, आमी कोण सगळे वी वॉट सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना. अरेस्ट करात. आमचो इतलोच मुद्दो आसा की अरेस्ट करात. तो कोणी जावं मंत्री, सगळ्यांक खबर आहा कोण मंत्री तो. अरेस्ट करप ना कोवतले तुमचो हिडन एजेंडा. देव बरें करूं. दुसरे स्पीकराक आपयता फादर एरेमिक. फादर एरेमिक हांव इतलेंच मागता, मातशें थोडक्यान करुया. 3 मिनिट आमी स्पीच दिवया, कित्याक जायते जाणां आसात. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, आमचो एकूच मुद्दो आनी जायते इश्यू आहात ते आमी घेना, पूण आमचो इश्यू म्हणल्यार जो मनीस, जो पॉलिटिशियन जेणे तो काडतो सुको कितें दिल्या आमी नको, पानपोटी दिल्या, पूण ताका द मास्टर माइंड ताका अरेस्ट कर. आयज कितले दीस जाले हो अटॅक जाल्यार आमचे पुलीस गोंयचे आनी इंडियेचे एकदम हुशार. विदिन नो टाइम दे कॅन कॅच द थीफ. पूण आयज पर्यंत जो दोळ्या मुखार आसा ताका कित्याक अरेस्ट करना? कोण ताका प्रोटेक्ट करता? सरकार चलयता, सरकार चलता, तेच तांचेच भितर तो मनीस आसा जाल्यार आमकां कळोन येता की हो सरकार ताका लिपयता आनी रावता की लोकांचो आवाज कमी जातलो आनी बोबाळ मारतलो लोक मागीर थोड जातलो. आयज गोंयकार उठला आनी उरले ते उठपाचे आसात. हे फावटी गोंयकार उगी रावपाक ना. जर तर ताका बेगीनचे बेगीन अरेस्ट करना जाल्यार सरकारा श्रीलंका कितें जालें तें पळय, बांगलादेशाक कितें जालें तें पळय, आनी तेच थोडेच दीस फाटी नेपाळाक कितें जालें तें पळय. तुझे हात पांय घट कर, कित्याक तुमी धांवचे पडटले. लोक तर उठलो आनी तुमच्या घरांनी तुमकां सोदूंक येयलो,
तुमकां लोक कितें करतलो जावंक जायना एक पावट लोक चाडवलो लोकांक मागीर थोड करूंक जायना नेपाळाक कितें जालां तें पळयात तर आव्हान मागता सरकाराक बेगीचे बेगी ह्या मास्टर माइंडाक अरेस्ट कर आनी आमकां सगळ्या गोंयकारांक जस्टीस दी देव बरें करूं We want गोंय कराचे. वेल थँक्यू म्हणटा फादर एरमिताक स्पेशली टायम काडून तो राय साकून आयला आनी तुमकां खबर आहा ही इज व्हेरी वॉसिफरस तो कोणाक भियेना अँड ही इज ऑलवेज फॉर गोंय एंड गोंयकार. थँक्यू फादर. दुसऱ्या सुवातेर हांव पळयता फादर गोविंद. फादर जोविन प्लीज. फादर जोविन प्लीज बिकॉज फादर जोविन इज ऑल्सो spiritual leader but he's also his heart he is always beating for Goa and Gonkars. Father. एक गोंयकार कसो की सांजेच्या वेळार तुमचे मदें आसतना हांव करीत कशें जे आक्रमण रामा काणकोणकार जो आमचो गोंयकार आसलो आनी जे तरेन ताका मार घातलो इनह्युमन वे ताचेर हांव निशेध मारपाक एक गोंयकार कसो हांगा उबो जाल्लो आसा. बाबा भयणीनो ताचो व्हिडिओ पळयत जाल्यार तो पळोवंक सो दिसना. हे तरेन मनशाक वाचूं न्हय हे तरेन रामा काणकोणकार भोगता जीएमसीन ते भोगचे न्हय हे तरेन आमचे गोंयकारपण जावचे न्हय हे आमच्या मनांत हाडपाक जाय. आयज जायते काळ जाले आमचे गोंयकार रस्त्यार आयलेले आसात जायत्या कारणाक लागून जायत्या मुद्द्यांक लागून. नायलॉन 66 कोंकणी एज्युकेशन लँग्वेज इश्यू आनी आमच्या कोंकण रेल्वे हाका लागून जायते आंदोलनां जाल्लीं आसात आनी आमी जायत्या जाणांनी हाचेर निशेध मारलेलो की रेल्वे आमकां हिंडरलँडान वेचे म्हणून. पूण आमच्या सरकारान आयकुना वडिलांनी आयकूंक ना आनी आयज वेलसांव आनी हांगा थंय अलिना तुमकां सांगतले कशे आदली घरां गोंयकाराची मोडूंक येतात आनी कितलो लोक सोंसता आनी ते कोंकण रेल्वेक लागून कसलो परिणाम गोंयकाराचो जातलो आनी हे कोंकण रेल्वे कोणाक लागून आयला तेय आमी जाणप. एक वेळ येतलो आमी कोळसो न्हेसतले कोळसो खातले आनी कोळशानूच वातावरण बरोवन उरतले हे चिंतचे आमी. ह्या आनी जायते जाणांनी उलोवन गेल्यात आनी जायते जाण एडवोकेट मायक मेहता म्हणटालो गोंय विकले गाढाक आनी अशेंच जाला. आमी विकले गाढाक जायते मेगा प्रोजेक्ट येतात ताचेर आयज जावं इकोस्मातीच्या वडिलांनी जावं आतां सोशल एक्टिविस्टांनी जायते उलयल्ले आसा जागृताय केल्ली आसा आनी आमी तर हाचे निशेध मारूंक एकठांय जायनात जाल्यार बाबा भयणीनो हे गोंय आमचें उरलां ते आमचे फुडले पिळगेक दिवंक आमी शकचो. आमचे कडेन आमची पिळगा विचारतली आनी गोंय आमकां देवान दिल्ले एक रोमा उदेतीचे बागाराचे ते टुरिस्ट पॅराडायज आतां जाला कितें कोणी अशें करून घेतले आमकां गुन्यांवकार करतले. ते पासून आमी एकठांय जावपाची गरज एका मनाची जावपाची गरज आनी देवाची मजत घेवन आनी एकामेकाचो सांगात घेवन हे झूज फुडें व्हरपाची गरज. जितले आक्रमण जाला आसतना आखो संवसार विचारता आनी कितें जाला रामा काणकोणकाराक जास्ती न्याय मेळ्ळ्या हो विचार करता पूण आमचो सरकार आमचे विचून पाडलेले प्रतिनिधी कांयच करिनात. आनी शेवटाक सोंपयता आसतना हांव म्हणटा न्हय फकत आमी आनी परतून तेच म्हणटा मोडबंद म्हणले ते भशेन आमचे तर तरणाटे आमचे बरोबर येनात एकठांय जायनात आनी जे परेन नेपाळाक जेन एक्स नेक्स्ट जेनरेशन जाचेर एक गोंय आसा ते आमची इग्रोस्माता आसा ते तर फुडें सोडनात
जाल्यार हे आंदोलन फुडें वचचेना हाचे अन्याय आमचे चलता आनी गोंयकारपण आनी आमच्या गोंयाक त्रास जाता ते फुडें आनी त्रास जातले आनी आमी परके जातले. We will be refuge in our own homeland. हे पासून ताचेर कोडणी आड करचो आनी कितें करूंक जाय ती फुडलीं पावलां मारची आनी गोंय आमचें सांबाळचें. देव बरें करूं. चड आनी चड देव बरें करूं. फादर जोड आतां हांव मागता आमचो नावेलीचो भाव आमचो गांव भाव कार्नेरो मातशें येवन दोन पळयात मातशे 2 मिनटाचे एक्सिट करून नाकात. प्रतिमाबाई चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज कॅन्डल लायट विचून आमी हांगा प्रोटेस्ट करूंक आमी एकठांय जाले. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मिडिया भावांक तुमी येयले देखून आयज आमचो आवाज सरकारा ताईं पावोवप. आयज जो अटॅक जाला रामा काणकोणकाराचेर सगल्यांनी जोत्रायेन आयकोचें. हो अटॅक रामा काणकोणकाराचेर जाला तो ताचेरूच न्हय पूण एका गोंयकाराचेर एका हांगा एकठांय जालोल्या तुमच्या भुरग्यांचेर. आयज ताका रस्त्यार घालून मारला. फाल्यां ते येवन तुमच्या घरांक भितर सरून तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक मारतले. आमी ओगी रावतले? आमी ओगी रावतले? जाय तुमकां हो सरकार? देव बरें करूं. रामा काणकोणकार ताचे फर्स्ट प्रोटेस्ट जालोलो सरकाराचेर आवाज उठोवंक 6th कमिशन फॉर ट्रायबल वेलफेअर गोवा स्टेटीन इम्प्लिमेंट करपाक. कित्याक करूंक ना ह्या सरकारान? 6th कमिशन ट्रायबल वेलफेअर केल्यार हे लँडशाक दिल्ली UP-सान येता तांकां गोंयची जमीन व्हरोंक मेळना. 6th ट्रायबल वेलफेअर कमिशन गोवा स्टेटीन केले जाल्यार तांकां हे मंत्रिमंडळान बसोना तांकां बोर्सान घालूंक पयशे मेळना. हाचेर रामा काणकोणकारान आवाज केलोलो. आमचें गोंय सांबाळूंक तुमचें गोंय तुमच्या भुरग्यांचें गोंय सांबाळूंक हो आवाज बंद करूंक हे बिल्डर लॉबीन आयज आमच्या गोंयकार भावाक रस्त्यार डे लायट अटेम्प्ट टू मर्डर करून आयज आमकां गोंयकारांक रस्त्यार हाडल्यात. पूण आमी ओगी रावचे ना. व्हडले स्टेटींनी मिझोराम आसाम मेघालया गव्हर्मेंटान तांच्या 6th कमिशन फॉर ट्रायबल वेलफेअर करून दवरला. हे ट्रायबलांच्या जाग्याक कोणेच हात लावंक जायना. आयज रामा काणकोणार ट्रायबलाच्या जाग्याक लागून झगडटालो. आयज आमच्या भावाक तुम्ही रस्त्यार घालून मारला देखून आयज सगळ्या म्हज्या नावेलकार भावांच्या सांगाताक रावन आयज नावेली रावन आमी नावेलकार आवाज काडटात. वी वॉन्ट जस्टीस. आमकां रामाक न्याय जाय. होय काय ना? रामाक न्याय जाय काय ना? देव बरें करूं. थँक्यू हांव मागता. हॅलो थँक्यू कार्नोबाग. वाचला आमचा मानव नावेलीचो भाव. आता हांव मागता आमच्या अनेक नावेली भाव बाब महेश नायका कडेन तुझे मातशे व्यक्त करचे पूण 2 मिनटां आसा. फक्त 2 मिनटां. गोगाळ गोंयकार भावाचो भयणीनो वयता महेश नायक आनी हांव एकलोच गेल्ले 30 वर्सां लोह्या मैदानाचेर मिटींग घेतालो एकलोच. एगेन्स्ट करप्शन गुंडाईजम आनी कितें तेन्ना सांगपालोच दिसता म्हाका कोणेच सपोर्ट केलो तेन्ना. म्हाका 2-3 फाटी भितर उडयलो. 2-3 फाटी भितर उडयलो पूण म्हगेलो आवाज ताजेर बंद करपाक जालो ना. तेन्ना हांव एक सांगता आमी वी आर ऑल इंडियन्स आनी इंडियेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आहा आनी पुलीस पंप लागीं आयले मातशें आयकयात. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भितर फंडामेंटल रायट आहा आनी फंडामेंटल रायटा भितर 19A आनी 19B जो पळय क्लॉज आहा तो आमकां ओपन दिल्लो आहा. फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितेंय जावं जाय तशी मिटींग घेवन आमकां जाय तशी उलोवपाक जाता पूण एकूच करपाक जायना. बॅड वर्ड्स यूज करूंक जायना आनी वेपन वापरूंक जायना. हे पुलिसांक हांव आनीक फावट सांगूंक सोदता पूण बेश्टे ताकदर करनाका. आनी एक सांगता तुम्ही पुलीस गोंयाक 5 ते 8 हजार आहात आनी गोंयची जनता 14 ते 15 लाख आहा. सांबाळात. आमचे तापले जाल्यार तुम्ही रामाक न्याय दिवपाक तुमकां जालें कितें? तुम्ही हेल्मेट नाका धरता मरे बेल्ट ना जाल्यार धरता मरे आनी रामाक न्याय दिवपाक तुमचे कडेन जायना? कसले पुलीस रे तुम्ही? तुमकां पुलीस म्हणपाक आमकां लज दिसता मरे.
कितें चल्लां आमचे गोंय आशिल्लें कितें आनी आतां तुमी केलां कितें रे हा कितें केलां रे पूण एक सांगता पुलिसेक तुमी जर रामाची जर केस सारकी जर इन्व्हेस्टिगेट करून जर तो मास्टर माइंड जर हांगा हाडना जाय तुमकां हांव एक सोगेमाला नावेली गांवांत सांगूंक सोदता तुमचे प्रत्येक ITI घालून तुमचे डॉक्युमेंट चेक करतलो तुमचे एसेट चेक करतलो तुमचो पगार कितलो आहा आनी तुमी एसेट कितलो आहा तो मागीर तुमी गॉप बांदनाकात छोटे पगार हांव सांगता वयस्ताईक सांगता हांव तुमकां दिवपा मनीस न्ही ओके बापूय फ्रिडम फायटर सो पुर्तुगेजात तेका भितर आशिल्लो आवाज तूं भितर वचपाक दिना आनी एक सांगता हॅलो जोपर्यंत रामाक न्याय मेळना तोपर्यंत ह्यो आमची मिटींग चालू जातल्यो आनी जशें काय मिटींग चालू जावन सगळे गोंयभर जाली की ना मागीर आमी गोवा बंद करपाचो विचार करपाक जाय हो आमगेलो सरकार जो पळय हा कुड्डो मोनो आनी भेटो हाका कांयच बरें आयकुपाकूच येना कुड्डो मोनो आनी भेटो तुमी जाणा जेन्ना उट्याचें एज्युकेशन जालें हांगा बायले तोड मोड फोड उजो बिजो असलो जालो आनी तेन्ना तांगेले प्रश्न जाग्यार पडले पूण सरकार भाशा वळखता ती तोड मोड फोड उजो आनी बेश्टी मिटींग केल्ली सरकाराक समजना अशें जालें ना पूण तेका तुमकां एक सांगता युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड वी फॉल तुमी एकूच काम करात झाली 2 मिनिटं एकूच काम करा युनायटेड रावात आनी ह्या लोड्याक फुडें व्हरपाक चेको दियात आनी गांवांत लोक व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग येतात त्यो हाडपाक येनात जय गोवा हॅलो थँक्यू महेश बाब कार्याचा बरोबर उभारा त्याला मात्र दिस इज नावेल कार्ड आता दुसरं आपण एव्हरी फर्स्टीस आपण एंड आसा त्याच्या एक चार्ज दिवपाक जाय सो आमचो काणकोण जातो आमचो अनेक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फॉर विकास भगत एंड आसा विकास भगता कडेन मागता प्लीज डू नॉट एक्सीड 2 मिनिट्स विकास आयज गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हाच्या ही जी कॅन्डल लायट पयली रॅली केली ताजे उपरांत लोकांक फूल घातलो आनी प्रतिमाबाईक हांव चडान चड देव बरें करता पावस आसून सुद्दां तुज्या उल्याक लोक आयले म्हणून एक फावटी प्रतिमाक ताळी जावंदी आनी दुसरें पावस आसतनाय तुमी आयले म्हण तुमकांय ताळी जावंदी भावानो एकवटान एकचारान रावल्यार कितें जाता हाजे एक उत्तम उदाहरण आयज पळोवपाक मेळटा त्या कोडारच्या लोकां खातीर ते लोक एकवटान रावले एकचारान रावले भावचारान रावले आनी आपलो विरोध तेणी सरकाराचेर दाखयलो IIT नाका म्हणून नाका म्हणल्यार नाका म्हण IIT स्क्रॅप केली आता प्रतिमाबाईन उल्लेख करतना अशें म्हणलें की त्या 12 मंत्र्यांक गोंय स्वतंत्र करपाक ज्या लोकांनी आमकां गोंय स्वतंत्र दिलें आमच्या जाणटेल्या दिसता वचत ह्या मातये भितर सगळ्यांचेच रगत आहा भावानो आनी हें गोंय स्वतंत्र दिलें इतल्यार गोंयकार रावले ना गोंय महाराष्ट्रान वचपाचें तेंय हाडून दवरलें आमचे खाची भाशे खातीर झगडचें पडलें सगळी लढाई गोंयकार जिखले कित्याक गोंयकारांक झगडे शिवाय कांयच मेळना भावानो एक लक्षांत दवरपाक आमकां झगडले शिवाय कांयच मेळना म्हणून आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा आनी एकवटान ही लढाई लढपाची आसा ही लढाई बरी कठीण आसा सोपी ना भावानो खूब व्हडली लढाई आमकां लढपाची आसा आनी ह्या सरकाराच्या विरुद्ध लढपाची आसा पीपल्स पावर इज स्ट्रॉंगर दॅन पीपल्स इन अ पावर म्हणटात सत्ते भितर आसा ते पावर चड आसा भावानो आनी आज इतले आसतना सुद्दां तुमी आयले आनी हे कामा खातीर तुमी आपल्या प्रोटेस्टाक आपलो तेंको दिलो म्हणटा तुमी चडान चड देव बरें कर म्हणटा आनी म्हाका उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल प्रतिमाबाईक हांव देव बरें कर म्हणटा देव बरें There is a saying, justice delayed is justice denied. And here, justice is getting delayed because their intentions are to deny justice to Rama and all the activists. But one thing, सरकाराक सांगता तर प्रमोद सावंत, तुझे सरकार आयज फेल जाल्लें आसा, तूं नापास जाल्लें आसा, कापोस्ताद आसा 2027 कितें तें आमी तुका दाखयता. आतां आपयता दुसरो स्पीकर ऑन द वे इज कम फ्रॉम आमचो मिशू बाब मेशू रिक्वेस्टाक सगळी वरपतात म्हजो दुसरो भाव आसा तो म्हज्या वांगडा आसता सामने साकूर वॉसिफरस कमान मेशू वी वॉन्ट सगळ्या आजीव जाल्ल्या गो आगेश गुंडाराज ह्या एकठांय जाल्ल्या रामाक जस्टीस मागपाक हिंगा एकठांय जाल्ले आमचे सगळे सालसेणीचे आनी खास करून नावेलकार भावनो आनी भयणानो चड करून
नावेली म्हणटा तो गांव हो हांव सदांच म्हाका बरो म्हणटा आणि लकी म्हणटा. एक म्हटल्यार तुमच्या गांवान फादर तुमच्या 5 रिगार फादर गाब्रिएलान एक रिट्रीट हाडले ब्रदर सजिताचे. तातूंत भितर ब्रदर सजितान प्रतिमा पयली उपरांत म्हाका एक लेक्चर केल्लो आणि दुसरो नायरेचो गांव म्हाका आवडटा कारण प्रतिमा पुतिनो ह्या गांवांत रिप्रेझेंट करता. आयज गोंयभर जाका आयल लेडी म्हणटा ती तुमच्या गांवांक रिप्रेझेंट करता. गोंयभर नावेलकारांचो आवाज म्हणून गोंयचे विविध इश्यू ते घेता. ते सांगे आसतले आनी काणकोण आसतले हे सगळ्याचेर उलयत आसतना आयज ज्या मुद्द्याक लागून आमी एकठांय जाल्ले आहा आनी तो मुद्दो म्हणजे आयज रामा काणकोणकर जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड हे आमी सगळ्यांनी मानपाक जाय. आयज 11 दीस माय जाल्ले आहा रामा काणकोणकराक मारलो बरयलो फटायलो ताच्या तोंडाक शेण काडले. रामाच्या तोंडाक जे शेण काडला त्या रामाच्या तोंडाक शेण न्ही हे प्रत्येक गोंयकाराच्या तोंडाक शेण आहा. आमच्या भुरग्याच्या तोंडाक शेण आहा. हे आशिल्ल्या प्रत्येक गोंयकार नायरकार सालसेटकार साऊथ गोवाच्या लोकांच्या तोंडाक हे शेण आहा. एक एसटी कम्युनिटीच्या लोकांच्या तोंडाक शेण काडलेले आहा. हे गुंडागिरी या सरकाराच्या आशीर्वादान जी गोंयांत चल्लेली आहा आणि आमी प्रत्येक लोकांचे निशेध मारता आणि हांव एकूच सांगता जे मेणवाती पळय शंकरबाब पोळी जो गोवा आदेश गुड्डा राजाचो एडमीन आहा आणि ताका कासालेय सांगला. आज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव परत एक फावट सांगता आमी हे प्रोटेस्ट करयाच आमी वाटो लायात मागणे करया सगळेच करया पूण जो पर्यंत गोंयकार रस्त्यार देवना तो पर्यंत हो सरकार निलेचो जावचोच ना आणि आमकां देंवचेच पडटले. आज जो पर्यंत गोवा म्हणटा ते बंद जायना ते पर्यंत या सरकारान निराकरी जाग येवची ना गोंयच्या गव्हर्मेंटानो. गोवा बंद जावचेच पडटले आणि गोवा जरी बंद जातले तर ते सावथाच्या इनिशिएटिव्ह घेवचोच पडटलो. आयज सुद्धा जी मोठी मोठी एक्सिबिशनां जाल्यात ते दक्षिण गोंयच्या इनिशिएटिव्ह जाल्लो आहा आणि खास करून सालसेटीच्या इश्यू जाल्लो आहा. सालसेटीच्या लोकांनी जेन्ना इनिशिएटिव्ह घेतला तेन्ना तेन्ना गोंयांत एक चळवळ मुखार गेल्ली आहा. तुम्ही सगळी तयार आसतली ना तुम्ही तयार आसतली ना आणि रस्त्यार देंवचेच पडटले. आणि आयज जर रस्त्यार देवना जाल्यार फाल्यां घरांत भितर वचून एकेकल्याक पळयतले तापतायतले बळयतले मारतले. तुमकां कामाचो आसलो तुमकां तुमच्या जाय ते पार्टीक वोट करपाक मेळचो ना पक्षाक जाय त्या पक्षाच्या स्टेजीर वचपाक मेळचो ना तुका जाय त्या मनशा लागीं उलोवपाक मेळचें ना तुका जाय त्या मनशा बरोबर भोंवपाक मेळचें ना खावपाक मेळचें ना पिवपाक मेळचें ना. ही परिस्थिती हो सरकार ह्या गोंयांत हाडटलो आनी ताच्या पयलीं ह्या सरकाराक हद्दपार करपाची गरज आसा. 27 बदल करपाकूच जाय 27 चेंज करपाकूच जाय. रामा असल्या मनशाक जर जस्टीस मेळटलो तर हो सरकार खुर्ची वेलो सकल देंवपाकूच जाय. तो सकल देंवतलो जाल्यार खंय तरी सगळ्यांनी एकवट करचो पडटलो आनी म्हाका विश्वास आसा बदल करता आसतना बऱ्या मनशाक तुमी मुखार हाडपाक जाय आणि बरे मनीस गोंयच्या असेंब्लीन गेले तर गुंडाराज जावचे ना कोण कोणाक मारचे पळयचे ना. आमी कावन्सिलर सगळे म्युनिसिपालिटी आमकां लोकांनी मतां म्हणून निवडून दिल्ल्या आमचेरूय लोक पळयता आमकांय लोक काही लोक ऑपोजिशन गाळयो मारता पूण केन्नाच कोणाक मारले ना पळयले ना. तुका जरी पॉलिटिक्सान आहा स्पोर्टिंगली घेवपाक कापोसन वचपाक जाय. आपल्याचे दोन गाळयो मारले म्हणटा ताका मारलो पडलो आतां राजकारण म्हणना हो आयज सगळो मेळून हो आयज ताणी खेळ चलयल्लो हो खेळ बंद जातलो सगळ्यांनी एकवट करपाक जाय. म्हाका हिंगा आपयलो प्रतिमा दोन उलोवपाक दिली म्हणटा ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका एक विश्वास आसा की नायरेच्या आनी मोरी उडी किट आख्खे दक्षिण गोंयांत पेटलेल्या हे किटेचो उजो जातलो आणि उजो जावन एक बरो मुखार फुडार रामा काणकोणकराच्या तेसीच्या इन्व्हेस्टिगेशनाक तांकां मेळटलो इतलें सांगून तुका देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक वालोर पावस पडटा आसतना सगळे जमले म्हणून सगळ्यांचो वालोर आपण रामाक वचून मेळो. रामान म्हाका एक गजाल सांगली ती तुमकां सांगता कारण रामान म्हाका सांगिल्लें जेन्ना केन्ना तूं उलयता तेन्ना एक गजाल सांग म्हणून. रामाक थंय प्रेशरायज करतात डॉक्टर्स आणि पोलीस बेगीन डिस्चार्ज वचा म्हणून एक ताचो आमचो. रामा हॉस्पिटलान आसा हो सरकाराक जोर जाला कारण जोपर्यंत रामा हॉस्पिटलान आसा तोपर्यंत लोक रस्त्यार देंवतले हे रामाकूय खबर आसा सरकाराकूय खबर आसा. पण तुमकां एक हांव सांगूं सोदता फाल्यां रामाक डिस्चार्ज जालो म्हणून आमी थंड बसपाचे ना जोपर्यंत मास्टर माइंड आमच्या समोर हाडना तोपर्यंत गोंयकार ओगी बसचे ना.
हे सगळ्यांनी ठरवलं पडटले ठरवले की ना तुमका एक गजाल सांगता सगळे 3 इडियट्स पहिला 3 इडियट्सात फुंगसूक वांगड म्हणून एक कॅरेक्टर आशिल्लो खबर आसा सगळ्यांक तोच ओरिजिनल कॅरेक्टर सोनम वांगचूक या मनशाक आज सरकारान अरेस्ट केल्लो आसा तुमका खबर आसा कित्याक कारण फक्त तो मनीस सरकाराच्या विरोधात उलोवंक लागलो जे लोक भारतीय जनता पार्टीच्या फेवरान उलयतले ते देशभक्त जे लोक भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात उलयतले ते देशद्रोही असो एक कॅटेगरायज जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीन केल्लो आसा आणि ह्या देशद्रोही भारतीय जनता पार्टीक 2027 आमी जर घरात धाडना जाल्यार गुंडाराज बंद जावचे ना गुंडाराज बंद जावपाक जाय जाल्यार हांकां घर धाडचे पडटले प्रमोद सावंताक घर धाडचो पडटलो गोंयचो सगळ्यात व्हडलो जर गुंडा जर कोण आसा जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आसा आणि हेचे दुसरे उदाहरण म्हटल्यार काल महानंद आसनोडकरान शेर्लेकाराक धमकी दिली शेर्लेकाराक धमकी दिवपाची गरज नाशिल्ली तो म्हणटा तूं कार्यकर्त्यांक काय म्हणनाका तूं म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याक जाय ते म्हण तूं म्हणटा मंत्र्याक जाय ते म्हण पण कार्यकर्त्यांक काय म्हणनाका कित्याक म्हणनाका जे कार्यकर्ते लाचार आसा जे कार्यकर्ते ह्या सरकारा बरोबर आसा जे ह्या गुंडागर्दीक सपोर्ट करता ते कार्यकर्ते तितले इम्पॉर्टंट तितलेच कल्प्रीट आसा आणि हाका लागून भारतीय जनता पार्टीक सत्तेंतल्यान भायर काडपाक लागून आमी नावेलीच्यान पयलो उलो दिवया कारण तुमकां खबर आसा नावेलीचो आमदार कसो निवडून आयलो तो वोट फक्त फुटले म्हणून तो निवडून आयलो जाल्यार कापस्ताक कशें निवडून येवपाक हे सगळे मान्य करता ह्या फाटी 27 अख्खे गोंय एक रावतले गोवा अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी असोच सुरू असतो बट वाचतो की ना सगळ्यांक देव बरें करूं Before we go to the next speaker, that is the ex-Minister of Environment and Forest. That is good evening to one and all. हांव तुमकां सकाळची दिता तुमी आयज हिंगा येयल्या म्हूण तुमचो मोग तुमी गोंय खातीर दाखयला भाव भयणीनो आमचें गोंय सुकुल्लें गोंय आखो संवसार गोंयचो मोग करता आनी गोंयांत हॉलिडेज म्हूण येवंक सोदता आनी तेरेपेन हांव नको कितें what is the reason and what is behind what is happening in the state of Goa. Suddenly there is lawlessness. आमी पयला आमच्या रामाक कसले 100 जाणांनी मार दिलो तो मनशाक कशें मार दिना जानवराक पासून आमी अशें मारची ना जे भाशेन रामाक मार दिलो आनी हे सगळे दिस वॉज रिकॉर्डेड आनी पुलिसीन हे सगळे पयला कशें मार दिला ताका कितले जाणांनी मार दिला आणि हे 100 जाण आता पुलिसीन भितर आसा नाव आय वॉन्ट टू आस्क द पुलिस why is the police not questioning the 6 culprits आता तुमचे कडे आसा आणि तुमका त्यांचे कडसून कोणेन डायरेक्शन्स दिला रामा कशे मारपाक the way Rama was beaten up brutally it is an inhuman act and only cowards resort to such action. I don't know what's happening to our beautiful Goa. आमचे सुकुल्ले गोंय, आमचे सहजकायचे गोंय. कितें जाता आमच्या गोंयांत? भाव भयणीनो, आमी सगळीं एकठांय जावंक जाय. कित्याक अशें दिसता की गोंय आमचें गोंय काबार करूंक सोदतात. जे प्रोजेक्ट्स गोंयांत येता फकत गोंय काबार करपाक. डबल ट्रॅक, साउथ वेस्टर्न रेल्वे डबल ट्रॅक और डबल ट्रॅक कशें करूंक जाता भाव भयणीनो आनी आतां थोडे दीस फाटीं अशें आमकां न्यूज मेवला की रेल्वे ऑथॉरिटी आनी 25 स्क्वेअर मिटर एक्वायर करूंक सोदता आतां सेकंड ट्रॅक इज ऑलमोस्ट about 50 meters away or less than 50 meters away from the houses आनी 25 मिटर जर आमी एक्वायर करता रेल्वे ट्रॅक फूल पावतली थोड्या घरांनी वारांगाचेर थोड्या घरांनी भितर लोक रावतलो ह्या घरांनी म्हणजे तुमी आमचो गव्हर्नमेंट जो आमी निवडून हाडला आमकां रस्त्यार उडोवंक सोदता दिस इज द मोस्ट इनह्युमन एक्ट बिसाइड्स दॅट already some speakers have spoken the impact of coal on our health on our environment okay we'll be dying of cancer lung cancer already म्हाका दिसता तीन वर्सां फाटीं धाकटुलो भुरगो कॅन्सर जावन मेलो इन वास्को
and it was proved by the doctors that it was due to coal dust. And yet the government doesn't seem to be worried. Who are we? Are we not the people of this state? आम्ही गोंयकार, गोंय आमचे आणि आमकां जाय आमचे गोंय सांबाळून गव्हर्मेंटान दवरचे. ओके, सो नाव हांव तुमकां शाबासकी दिता की आयज तुमी ह्या सगळे आयल्या आणि आमचे Ratiman Ulomallo, she called me, and at her call I am here today just to tell everyone that we will not stop until we find the culprit who beat Rama, who hit Rama in such an inhuman way. Rama deserves justice, and we are all here to demand justice for Rama. Thank you. जायते जाण म्हाका फेसबुकाचेर युट्यूबाचेर व्हॉट्सएपाचेर इंचाच आहे सर तूं कित्या भायर सरला म्हण हांवें मुगे काम करपा जाय तें कोता रामा लागून आनी आयजून जात ते सगळे मिटींग अटेंड केला मुगे बरो चिंतो कशें सदां आम तीन तोंड आसताय म्हाका जाय आसलोले लोक कितू भायर सरतो चोवपाक पीपल हैव कम आउट रामा काणकोणकर एक हिंदू भाव गेलो रामा काणकोणकर एक एसटी ग्रुपाचो भाव जाल्यार आमकां म्हाका जाय आसलोले हे लोकां गेली उरपाक एक भायर सरपाक रामा लागून झगडपाक तो लोक येयल पगार प्रमोद सावंत आयकपाना आम स्वता आसताय बाब विकास भगतान म्हणटे भाशेन शास्तीकार आहाय हे आय एम टेकिंग दिस ऑपॉर्च्युनिटी सगळे एसटी लोक जावं हिंदू क्रिस्तांव भायर सराय आज तुमगे भाव म्हणून भायर सराय तुमी कित्याक म्हाका सेम सेम तोंड दिसती पडटाय म्हूण हांव येना आसलो पूण म्हाका एक सांगपा जाय हो मार पळय मारला दॅट इज नॉट वॉट द कॉन्स्पिरसी पळय केल्या तेजो हेतू मारपा न्हू ताका इट इज नॉट बिटिंग रामा. If that is the case, I am ready to be beaten in Naveli on this square. If they can end these atrocities, then marpa naga loka. They want to see Engelo so ek Engelo hetu aha to amke manubal modpato. They want to destroy. They want to break our resilience towards fighting Goa. Then jailing guys. Then सुसेग मेळपा ना then गोळार मान सुसेग मेळपा ना they want to see how long for how far we can sustain this battle sustenance जितलो ते हम sustain करले that much this government will get scared as long as we will come on the street Rama will get more strength the day we will stop this protest Rama will be broken, and that's exactly what this state government wants. Oto inga to ye misuge eklo soila hatinga. Konstitution now Subhash Desai. To ani Amir Khan apoba gel hui. Ani Amir Khan and Desai will let you know. Amge banka chelo habar astoli. Series to do it that they let you know Mulakiko, Joe Meta, Ukatu and Iraka, American and the Sayana let you know. They love Muslims or they hate Muslims. These people hate Muslims or Christian Hindu mat divide Galpamani for Subhash Desai. He hates Muslims but he loves Amir Khan. He hates Muslims, but he loves Shahrukh Khan. He hates all activists, but he loves Claude Alvarez. So, Devara Guru, Pratima Bhai, Bhagat Ek Ugla Perai, the day we will stop fighting this battle, Rama will be broken. Yes. Arrest
the mic over to Savio Coutinho, the ex-chairperson of Margao Municipality and the convener of Margao Congress Bloc. I am requesting Aditya Desai, Zarina Madam, Zarina Tikuna, senior most activist, please come forward. हॅलो, आज तुम्ही हांगा सगळे जमा जाल्यात तांकां सगळे आमी आभार मानता, कित्याक एक बरे इश्यू मुद्द्याचेर तुम्ही सगळे मुखार आयिल्ले आसा. हांव चड वेळ घेना, फक्त वायट सांगपाक सोदता की रामा आमकां कितलो क्लोज आशिल्लो तो. प्रत्येक दिसाक 2 ते 3 फावटी पूण ताजो एक व्हिडिओ कॉल आसतालोच आमकां. आनी मागीर तेका ल्हान चलो 4 वर्साचो तो मागीर येवन हालो म्हणप आनी इतलें हें आशिल्लें. समजला आतां चिंता तुमी 18 तारीख ते आज 28 तारीख 10 दीस तो हॉस्पिटलान आसा. ताजे भुरगें त्या कितलो मिस करता आसता. सो ह्यो सगळ्यो हे आनी सदांच मागीर फोकाण करप ऑर कितें आनी कितें कसले मुद्द्याचेर उलोवप हे सगळें 10 दीस जाले हें बंद जाल्लें आहा. समजलें कितलें रिलेशन आशिल्लें रामाचें आमचें. आनी ते कारणाक लागून जेन्ना प्रतिमा सांगलें की म्हाका नावेली एक हें करपा जाय कॅन्डल लायट, जाल्यार गो हेड करया, येतलो लोक आसतलो. सकाळ साकून स्ट्रेस आशिल्लें की पावस पडटलो कितें जातलें, लोक येतलो ना येतलो भिनाका. हे इश्यू बरो आसा लोकांक खबर आसा गोंयांक आमी कशे भाशेन सांबाळपाक पडटलें आमकां आनी त्या खातीर लोक येतलोच म्हण. आनी पळयात पावसान सुद्दां आमकां एक साथ दिलो. स्टार्ट केल्या त्या पासून आतां पासून आतां कितलोसो वेळ जालो पावसान आमकां साथ दिलो आसा आनी बरे भाशेन हें घेवपाक मेळ्ळें. सांगपाक सोदता की हो जो मुद्दो आसा आमी जे आतां मिटिंग्स करता कॅन्डल लायट करता जेन्ना ज्या दिसाक आमी बंद करतले त्या दिसा गव्हर्मेंटाक चूक लागतलो आनी कांय सेक्शन जावपाना. हे आमी चालूच दवरपा पडटले आनी गोवा बंद म्हणटे करपाक जाय जाल्यार करचेच पडटले. तेन्नाच ह्या सरकाराक जाग येतली. फादर एलिबेथेन सांगले एग्जाम्पल्स दिले, नेपाळ जाले ते बांगलादेश जाले ते हाजे सगळे एग्जाम्पल दिले. पण आज ऑलरेडी इंडिया भितर पावले. लेह लडाखा पयले आसताले बीजेपीचो ऑफिस कशें जोडून घातलेले. सो हांगा गोंयाकूय जावपाक आनी इंडियाकूय जावपाक वेळ लागपाना, कित्याक जे प्रमाणान हो गव्हर्मेंट सेंटराक जावं ऑर गोंयांत जावं लोकांक हॅरेसमेंट करता, लोकांचेर अत्याचार करता, त्या प्रमाणे गोंयांक जावपाक हें आसपाना. आनी एक ल्हान एग्जाम्पल दिवपाक सोदता कशे भाशेन ते बूट घालपाक सोदता ते बाबा एंटनी डिसिल्वा सांगले तेजेरूच आनी मातशें मुखार वयता. 18 तारखेर हो अटॅक जालो. 20 तारखेर एक कोणतरी व्हिडिओ काडटा एक ल्हान भुरग्याचो 8 वर्सां मुस्लीम भुरग्याचो व्हिडिओ काडटा, ताका शिकयता कितें म्हणपा जाय ते आनी तो व्हिडिओ व्हायरल करता. पळय पाकिस्तान जे म्हण हें करता म्हणजे तेस्तांव घालपाक पाकिस्तान जिंदाबाद म्हण ताका मोडून घेता आनी हो व्हिडिओ व्हायरल करता. कित्या खातीर झगडी घालपाक बिटवीन कम्युनिटीज. हे तांचे खंय तरी फेल जाले. आमी ठाम पर्यंत रावले ह्या भुरग्यान ताचेर कंप्लेन केली जो कोणें ल्हान भुरग्याचो व्हिडिओ केला. कित्याक इट इज रॉंग. जायते भाशेन सेक्शन लागतात. पुलिसान गेले कंप्लेन दिली ताच्या रिलेटिव्हान. पुलीस इन्स्पेक्टर सांगता की आमी ताका आपयलो, तो आयडेंटिफाय जालो, ताका माफी मागपाक लायता. हे 3-4 दीस काडटात. आनी काल जेन्ना आमी एफआयआर रेजिस्टर जायना म्हण कॉल करपाक गेले तेन्ना आमकां एफआयआर दिता ते अननोन पर्सन म्हण. कांट इमॅजिन दीस. जेन्ना पुलीस इन्स्पेक्टर मडगांवचो सांगता की आपण ताका एपॉलॉजी मागता आनी व्हिडिओ एपॉलॉजी करपाक लायता, जाल्यार कित्याक करपाक लायता आशिल्लो तूं सपोज त्या खडकोना जाल्यार हें कोण तो. सो त्या टायमार हेमकां जाय आशिल्लें की हें फ्लेअर अप जाल्लें. आमी हाजेर आवाज करून मडगांव कितें बंद करतले आनी कितें आनी इश्यू डायवर्ट जातलो. हो गुंडा राजाचो इश्यू आख्खे गोंयभर पेटलो आहा. तांकां जाय आशिल्लें हो इश्यू खंय तरी ब्रेक करपाक आनी हें कारस्थान ते बी रचयलें. पण आमी तांकां जावं दिवना. आमी तोय बी मुद्दो लिगलीच हँडल करतले इतलें सांगपाक सोदता. आनी लोकांक सांगता डिवायड जावपाची गरज ना. युनायटेडली आमकां हो झगडपा पडटलो आनी बीजेपी सरकाराक खंय तरी तांचो जागो दाखोवपाक पडटलो. तुमकां सगळे आयल्या बद्दल तुमकां चडान चड देव बरें करूं. आता आमचे मध्ये आसा यू आर नो हिम आदित्य देसाई ऑल द वे फ्रॉम सांगे. एक कुचोरे, एक युथ लीडर. म्हाका तेजे कडेन 2 उतरां भितर काबार 2 मिनटां. Thank you, Pratima, for inviting me for this, and it's good to see you all. एक सिंपल क्वेश्चन विचारता. आता की व्हिडिओ व्हॉट्सएपाचेर सगळ्यांचे फोटो बिटो व्हायरल जाल्ले पळयल्या तुमी न्ही. ते कोण अटॅकार बी आसलेले 2 आसा ते सामके सगळे बोंबील अशे आसा.
10 दीस जाले पोलिसां अजून फाइंड आउट करपा जालेना मास्टर माइंड करता तर गोमेल असो असते 2 फाटका मारल्यार रोकडो समजलो सारखे काय ना हा तो सांगताना ना आमच्या कडेन आमी काडटा ते तोंडांतल्यान बोट भायर हेजो अर्थ असो आसा की पोलीस जो आसा तो अटॅकरा बरोबर इन्वॉल्व आसा कळ्ळें बरें बाकी कोणाचे जाले ते बाकी 2 जाण आसा ते तरी समजले कळ्ळें न्ही केन्ना पळयना तुमी बारार बी 2 फाटका मारल्यार रोखडें सांगना हे कस्टडी आसा इतले दीस जाले हेंचे कडल्यान अजून सांगपा जालना आनी एक सांगता फाटल्या दिसा एक हाऊस डिमोलिशन इश्यू जाल्लो आमचे बीजेपी जो आसा कळ्ळें तेन्ना लोकांक घर रिकामी करपाक कामां करता डिमोलिशन करपाचें सारखें काय ना हा जेन्ना असले पुलीस आसा तेन्ना ते मास्टर माइंड नांव येवचेना तेंच्या तोंडांतल्यान भायर याद दवरा आमी कितले बोवाळ मारूं कळ्ळें काडपाचें 2 दिसां भितर काडपाक जालें नांव कितलें भायर कळ्ळें मोबायल उदका पडूं सारके बोंबे लोक आसता 2 फाटका मारल्यार सांगता तो मोबायला गरज ना कळ्ळें सो हो मेजर इश्यू आसा आनी हेच्या फाटल्यान कित्याक लागून जाल्ला पुलिसा जॉबा लागून कितली दिवची पडटा खबर आसा तुमकां कळ्ळें ही रेट चल्ला आनी ती रेट आतां वसूल जाता रामा सारखे लोक भुरग्यां मारून कळ्ळें तुमगे जमनी वसूल करून हो पयसो वसूल जाता सध्या तुमकां जर पयलीं थांबयतलें जाल्यार पयलीं हें थांबोवचें पडटलें दिगंबरा टायमार चालक दिवचें पडटालें खबर आसा आतां रेट वाडली 40 जाल्ली तो हे मेजर रिजन आसा जो पर्यंत हे बंद जावचें ना तो पर्यंत कांय ना जमनी आज मागे एक सोयऱ्यांनी फोन केलो म्हाका तेगे जमनीक डिसिजन जमीन तेजी आवयली नांवार आसतना भायल्या दिल्लीवार ट्रान्सफर केला ऑफिसर हांवें म्हणलें म्हाका आय वॉज एक्सपेक्टिंग दीस कित्याक तो ऑफिसर बसलो तो कसो जॉबा जालो तो खबर आहा आमकां सो हे मेन रिजन आसा करप्शन ग्राउंड लेवलाचेर वयर म्हणल्यार सगळें करप्शन जाल्लां तुमी थांबोवचें ना तो पर्यंत अटॅक जायत रावतले जमनी ट्रान्सफर जातल्यो सगळ्यो जातल्यो कळ्ळें सो येस सो थँक यू प्रतिभा वन्स अगेन फॉर इन्वायटिंग एंड थँक यू टू यू ऑल की तुमी सगळे जाण आयले म्हणून हांगा म्हाका जो न्यू इयर दाखोवन बाब लॉरेन्स आयल्लो आसा मातशें मुखार येवचें तेच्या पयलीं हांव मागता बाय आमचे जरिना टिकुना सिनियर मोस्ट एक्टिविस्ट जरिना बाय 2 मिनटां भितर मातशें देव बरें करून प्रतिभा बाय हांव सिनियर मोस्ट न्ही हांव हांगा म्हज्याहून सिनियर आसा तेंचे कडेन शिकला की एक जबाबदारीचो नागरीक म्हज्या भारत देशाचो I am a responsible citizen of my country. I am a proud Goan and I love my state Goa. म्हज्या गोंयकारांनो आयज तुमी चिंतल्यार आदित्यान कितें सांगला ताजेरूच 1-2 उतरां फुडें सांगता आनी 2 नाल्यार 1.5 मिनटां भितर सोंपयता. भ्रष्टाचार कितलो वाडला गोंयांत सुवात आसा सुशासन म्हळ्यार बरें शासन गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज हॅपनिंग इन गोवा. No. So what we have to do? We have to realize where we have been made fools. आमका पिशान काढल्या आणि आम्ही पिशे कशे फुटत रावता आम्ही फुटचे न्हू. ह्या पयलीं खूब आंदोलनां जाली यशस्वी जाली सक्सेसफुल एजिटेशन and amongst the corrupt administration sent mercenaries to break the unity. तांका जेन्ना जोडटा तेंका बरी धडधडटा तांचे भिरांतेन छातीन. आता हे भ्रष्टाचार इतले पावला की तांका कितें करूं कितें नाका शीव आनी मेर ना कायद्याक आनी असलो सरकार आसून आमकां कितें फायदो आसा आमकां असलो सरकार जाय. सो वॉट वी हॅव टू डू एकूच सांगता तुमकां एकूच एक दाखलोसो तुमी नियाळ कराय. येते फाटी पयलीं आम्ही पयलीं रिजनल प्लॅना वेळार चळवळ केली मायनिंगाचेर चळवळ केली 35,000 कोटी कोणे खायले दिगंबरान. दिगंबरान खायले म्हूण दिगंबराक भायर मारलो बारीकारा काडलो. पार्टी विथ अ डिफरन्स क्लीन अँड ट्रान्सपरंट ऍडमिनिस्ट्रेशन आज आसा ते बीजेपीन आपूण करता आनी पयलींच्या परस बरो सरकार दिता म्हणलो तुमकां ताचो अनुभव येयला. मागीर असले जे म्हाका चुरचुरे दिसतात
हाडकोड बीजेपी पळे पाठिंबो दितले आणि पाठयेक वयर काढून हाडले कोण म्हाका भोगता हांवें बी तांच्या बरोबर साथ दिलो प्रचार केलो आणि बीजेपी हाडली म्हणल्यार बीजेपीन आमच्या नाकाक चुनो लायलो आमकां वापरले आणि भाड्याचे पळय ल्हान सरकार केलो तितून सगळे करप्ट म्हणून आमी तांकां भायर मारिल्ले होय काय ना सो आता आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन आता कोणाक भायर मारया थँक्यू व्हेरी मच ते बरे करू करीम भाई गोय कराचे हांव आपयता बाब लॉरेन्स फ्रॉम नुएम बाब लॉरेन्स बरे नेक्स्ट स्पीकर आपयता बाब इफ्तियार सैयद जो आयल्लो आसा फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान ही इज ऑल्सो another activist. He is always working with us hand to hand. आमी सदांच hand in hand we work. इफ्तियार 2 minutes. समेस्तांक देव बरी सांज जोडयता म्हाका फुडें आसा रामा शंकर प्रतिभा इम्तियाज एंटनी सर आमचो सर आमी सगळे रॅली आशिल्ले आनी बराबर आमी झुजत आसत आज पासून कित्याक लागून ओल्ड गोवा एक इल्लीगल बांगलो आसा म्हणून तर हांव सांगपाचें एकूच हेतू की आमी जे गोंयकार आसात तांची एक खूबसूरती म्हणटा ते भाशेन आमी हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान जावं आमी एकवटान रावतात आनी एकवटान झुजतात इनजस्टिसा विरुद्ध आज आमचो रामा ताका जशे भाशेन मारला तेणी ताका न्याय दिवपा खातीर आमी सगळ्यांक जमा जाल्यात हांव मागता समेस्ता लागीं ही जी फायट आसा ती कंटिन्यूस दवरया आमी जेन्ना पासून रामाक न्याय मेळना देव बरें करूं When next speaker by मुखाले आपल्याकूय उलोवपाक जाय ते म्हजे बरोबर when I was the youth congress president of Goa and Mahila Congress president she's always been there by Kenisha from Veli. Kenisha bhai. Thank you Pratima bhai. Actually always हिंगा नावेली रावन एक क्वेश्चन विचारपाक सोदिता स्वता चोवपाक गेल्यार प्रतिमा आसता नावेली इशू घेवपाक ओगीत करपाक ते इलेक्शनार 100 बैल बसलो त्या हुया नाही दिश्टी पडे अशें भायरूच वता अशें स्वता प्रतिमानू करपाचें आनी ते फकत हेस्ता येयल्या भशेन इलेक्शनाकू बसो येताय हो एक क्वेश्चन विचारूं जाय आसलो म्हाका आनी रामा बाबाचेर उलोवपा म्हणल्यार म्हाका गव्हर्नमेंटान एक क्वेश्चन विचारपाक जायो कित्या मालो आनी कितको मालो ते म्हाका नाका केश मालो आमगे गोंयकार भावाक मारलोच केसो Shame on the MLA of the constituency. Shame on the पंच members and सरपंच. तुमको तरी law and order सांभाळू जाय ना तुमगे constituency. Resign जाय. Shame on the police. Shame तुमका. आणि इंगा आज उमरात सवादा. एजा मुकार. बाबा आमगे रामा बाबा माल तो बरा हा. सोडची नाही. पण एजा मुकार जे constituency एसो नाक जालो जातले. इंगा सर्कलाचे तिंग मैदानाचे सॉरी डायरेक्ट तुमगे घराको येतली डायरेक्ट तुमगे घराको येतली आता काना दोन तुमका मीडिया उची उठा कशी करतले एक डायरेक्ट तुमका मागीर म्हणटा आम लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेताय म्हण तुमका कापसतात ना लॉ एंड ऑर्डर सांभाळपा शेम ऑन यू Thank you my dear Kenisha. अपयता जीना पेरेरा म्हजे दुसरे इश्टीन बेनाली साकून जीना बाय येवन 2 मिनटां भितर सोंपोवचें जीना पेरेर तेच्या उपरांत बाब उमर कटन आसा आमचो जावोलीचो पंच हांव मागता उमर कटना कडेन मातशें मुखार येवचें आनी 2 जाण स्पीकर आसतलीं आनी मागीर वी वील वायंड अप मागता मातशें पासेंसान आनी मातशें 10 मिनटां रावात थँक्यू मोठा प्रतिमा खूप आज ते नापयला काल देखून ते सांगताले पास येऊ कितें येऊ आम उब रावया चड उलयना आय एम पयले देखून सांगितला आतांय सांगताय की लॉ अँड जस्टीस इट इज इनवॅलिड इन गोवा आम चयलो हा की हाव द लॉ अँड जस्टीस इज कोलॅप्स्ड गोंय टू कितले आवाज कोर पुलीस एक्टिविस्ट नॉर्मल लोका अरेस्ट कोतले पण गुंडा राज आहे ते भायर आसतले एग्जांपल दिता टॉप एन्व्हायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया सोनम वांगचुक
is been arrested. तेका 3rd degree दिताय. पण गोया हे 7 जाण अरेस्ट केलो हा रामा आटल्यान ते बिर्याणी खावयताय. फोट उलयताय जाल्यार वचोन सोया जेली. They are getting VIP treatments. हांव सीएमाक इन्साफा सोदिता होम मिनिस्ट्री म्हणटू होम हे केला हा. तू कित उलयता जस्टिस दिता म्हणून तुगे सगळे 7 जाण सुसेगाद बसून आहाय जेली. And after 14 days of custody to bail तेका अप्लाय करू लायतलो. Then what? रामा होय जस्टिस उलयताय. सगळे मिनिस्टर आहाय ते बीजेपीचे इन्क्लुडिंग सीएम इज सेइंग I condemn. But फाटल्यानसून सगळ्या सांगलो हा जेनिटो देखून सांगलो हा बाबा तू सुसेगाद राव तू काम सोडले मागीर तू काम चोयतले आम पोसतले म्हूण. हे गुंडाराज मुखार चालू आसतले. लोक भायर सरपाना आनी एंच घोमटेचे पांय दोशना टिल दॅट टायम कांयच आसना. तेका लागून लोकांक मागता सगळीं भायर सराय and question the home minister. He is responsible. इतू मिनिस्ट्री घेना हा कित्याक घेना हा तू सुसेगाद गुंडाराच्या भायर काडपाकू 14 days तुमकां 3rd degree जायना. एसआर हे लोकां तुमी सोशल एक्टिविस्टा देखून भितर घाल सारके माताय जाल्यार एक 7 दिसां तुमी सुसेगाद बिर्याणी खावयताय भितरू. लोकांक आतां सगळ्यान मेन तें घेराव घालपा जायो आनी तेदोच तें समजो पडटलें की what is the people's voice and people's strength. देव बरें करूं. थँक यू सो मच दिना. तुमकां खबर हो सरकार सगळ्याचो हो सरकार फकत गुंडाचो आनी इनोसंट लोकांक त्रास करपाचो. आमी जेन्ना वेलिंगकरान तो तांचो आरएसएसचो जो चीफ आशिल्लो तेणे आमचे गोंयचे सायबाक नाका जाल्ले म्हणलें. डेरिवेटिव्ह वर्ड यूज केली मोडे बरें म्हणून. हांवें एक उलो मारलो म्हजें गोंय पेटलें आनी मागीर कितें जालें आमचे केसी घातल्या आमचे एफआयआर घातल्यात. पण वेलिंगकराक VIP ट्रिटमेंट दिवन सारके रॉयल ट्रिटमेंट दिवन बेल दिली. आतां हेच जेनिटो जावपाचें आसा. जेनिटोकूय सांगा कित्याक जेनिटो जेन्ना आयलो पळय पुलीस स्टेशनाक वा जेनिटो आनी कोणी चोराक धरून हाडलो मर्डराक हाडलो रेपिस्टाक हाडलो गुंडाक हाडलो ते मारून धरून हाडपाचें आसता. पूण हो जेनिटो हिरो दिसो भितर सरलो VIP. आतां म्हाका विचारूंक जाय तो मुत्तलीक आसलेलो पळय मुत्तलीक तेणे कितें स्टेटमेंट केल्लें क्रिस्तांवांनी भीक खावप ना मुस्लिमांनी भीक खावप ना. भीक खाता तांकां तलवारी घेवन मारतले कितें पूण तो VIP जो आसा. सो दिस इज वॉट आय एम टेलिंग यू. हे मातशे भेदभाव करूं नाकात. आतां हांव मागता उमर पठाण द 3rd लास्ट स्पीकर उमर पठाण जो आसा आमच्या दाबोलीचो पंच मेंबर इम्रान न्ही रे सदांच म्हाका सपोर्ट करता. तो आपल्या भुरग्याक न्ही घेवन आयिल्लो आसा. 2 मिनटां. थँक यू प्रतिमा बाय म्हाका उलोवपाक चान्स दिलो म्हणून. आयज सकाळच्यान पावस आसलेलो म्हाका दिसतालें लोक येवपा नाय म्हणून. हांवें प्रतिमा 5 पसून कॉल केला आनी चाललें एनी चेंज इन प्लॅन काय म्हणून. प्रतिमा सांगिल्लें आय एम व्हेरी स्ट्रॉंग लेडी आय एम आयन लेडी प्लॅन कांय चेंज ना तुमी ये म्हणून. म्हाका दिसलें लोक वचपा नाय म्हणून. पण सोन म्हाका खुशालकाय भोगता कितले जाण एकठांय जाले. एक रामा काणकोणकर आमचो जो सोशल एक्टिविस्ट आसलो आसा रामा काणकोणकर एकट्याक जस्टीस दिवपा लागून इतू जाण एकठांय जाले कॅन्डल लायट मार्च केला. आय एम व्हेरी थँकफूल to the entire people who have gathered here and thank you Pratima for organizing this candlelight march. Thank you. ते बरें करूं. हांव मागता सांगी आसा पूण म्हजी एक फ्रेंड आयिल्ली आसा ताजे ग्रॅनीचो इश्यू आशिल्लो आनी तेणें उलो मारलेलो रामान म्हाका सांगलेलें आनी हांवें बिजी दॅट डे रामा प्रतिमा ते उशा पळयता गो सांगी आसा कोण मातशें यो गो आनी हांव म्हजें काम धंदो सोडून धांवन गेल्लें. उशा बाय आय हँड ओवर टू यू ओन्ली 2 minutes. हे जावन आसा आय थिंक आनी लास्ट स्पीकर आसतलो आनी वोट ऑफ थँक्स. ये हाय जाऊन आसा रामाचे आवयचे. ये हाय जाऊन आसा रामाचे बापायचे. ये हाय जाऊन आसा रामाचे बायलेचे. ये हाय जाऊन आसा रामाचे भुरग्याचे. आम्ही करपाक सोदता सरकाराक तुम्ही कितलेशे असे रामासारखे एक्टिविस्टाक मारून उडोवपाक सोदतात. आयज जर तुम्ही असे धमकी घालून मारून जर एक्टिविजम काबार करपाक जर सोदतले जाल्यार दुसरे एक्टिविस्ट
इश्यू तू थंय लोकांक त्रास कर नाका आज बारीक जनता आम्ही बारीक सारीक आज आमकां पोटाचो तिकट तिडक मारलेली आसा हांव एक बायलो मनीस जावन आसा पूण इतले तिडकल्ले आसा सांगू शकना अशे हजारो बायलांच्या पोटान उजो तुमी ह्या सरकारान लायिल्ले आसात आयज ते झगडटाले आमकां मारतात आमकां टॅकर कॉल येता म्हणून पूण ह्या सरकारान तेंचो आवाज केन्नाच आयकुना कान बंद करून दवरले आणि तुमकां लोकांक सांगता आज तुम्ही रामा खातीर येयल्या तशेंच ते स्वप्नेश सालकारा खातीर उबे रावात नाजाल्यार नेक्स्ट स्वप्नेश सालकारा टार्गेट करतले आणि फळे कितले लोकांक तुम्ही मारपाक रेडी जातले हे आमकां सांगू नजो आणि सरकाराक इतले सांगा तुमच्यान जायना तुम्ही सोडून दिया सरकार आणि बसात करा थँक्यू शबाज लास्ट स्पीकर आसा सांतान कोरिया जो आयलो आसा वास्को साकून आमचो एक एक्टिविस्ट आणि आफ्टर दॅट लिंकन गोप सूज फ्रॉम मारगांव ही विल बी गिविंग वोट ऑफ थँक्स सो आनी एक 5 मिनटां 2 मिनटां उलोवपाचें जायतें आहा मागीर बायट दितलो आयज आमी झगडटात गोंयान गुंडा राज नाका म्हणून गुंडा राज गोंयान केन्ना आयले 2014 वर्सा फोटींग आमकां भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारान फटयल्ले व्हड व्हड आश्वासनां दिली लोकांक दिसले खरेंच आमचे कितें तरी बरें जातलें म्हण तांकां निवडून हाडले आनी तांकां स्पॉन्सर करपी अडानी आनी अंबानी यांनी आमचे देश काबार केल्लो आसा बोकळ्या अडानीन आज जेन्ना जेन्ना आमचो माय बाप भायल्या कंट्रीनी भोंवता आमकां दिसता की आमचो ग्रोथ वाडटलो आमकां बिझनेस जातले म्हणून पूण हांव ह्या लोकांक सांगूंक सोदता जेन्ना जेन्ना आमचो माय बाप भायल्या कंट्री भोंवता तेन्ना ह्या अडानीचो बिझनेस थंयसर स्टार्ट जाता अडानीचो प्लांट थंयसर स्टार्ट जाता 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान आज भारतान पळोवप गेल्यार प्रत्येक स्टेटांनी या अडानींनी आपलो सगळ्या कडेन प्लांट काडलेलो आसा लोकांची घरां म्हणून लोकांचे दोरयो काबार करून वेड्यो काबार करून शेतां भाटां सगळे काबार करून तेणे लोकांक रस्त्यार हाडलेले आसात आणि जेन्ना लोक जेन्ना बोवाळ मारता रस्त्यार येता तेंचेर वार जाता हेच आमचे विपक्षा गुंडागिरी करता सेंट्रल आमच्या गोंयान आयज आमच्या गोंयांत पळयात हे सांकवाळ्या देशान ही एक लांबानी म्हणजे सरपंच इलेक्ट जाली जिका उलोवपाक कळना कोंकणी कितें तरी अर्थ आसता कितें तरी रूल आसपाक जाय कोणाक इलेक्शनात बसपाचे आनी कोणाक आमी निवडून रावपाचे आज लांबानीक आमी सरपंच जाली कितें उरलां आमचें अस्तित्व आमी गोंयकार म्हणून आमी घरांत न्हिदोन रावतात भायर सरोया आनी हेचेर आवाज करुया आज सांकवाळ आज चिकले पंचायतीन पळय युपीचो भैया एक जावन आसा आमचो सरपंच पूण उपसरपंच जालो आतां सरपंच तेणे आपल्या बायलेकूय निवडून हाडल्या आनी आयज ताजो एक स्टेडियम येता क्रिकेट स्टेडियम बांदला आमचे लोटले माथ्यार आनी कोणूच आवाज मारना एक भायलो जो मनीस सुटकेशे घेवन आमच्या गोंयांत येतात ल्हान मोठो धंदो करतात आनी वयर सरतात आनी आमचे मंत्री पळय आय हे तांकां सांगात दितात आयज ताजो 3000 4000 वोट भैया काडून ताणें बोललेले आसात म्हाका विचारूंक जाय आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी रिक्वेस्ट करता आमच्या सावथ गोवा एमपी कडेन जाता तितले तुझे लाय नवगती पोचय आणि त्यांची वोटिंग दिवन जाल्यार चेक कर कित्याक हे तेंचे गांवनी वोटिंग करतात हिंगाय वोटिंग करतात आणि ह्या भैयाक आमचे सरपंच करून दवरतात आयज आमचो लोक कितें तरी व्हड बिझनेस स्टार्ट करता रोखडेच कारवाई जाता पूण हेंचेर कारवाई ना भायलो लोक हाडून तुम्ही बोलता ते मंत्री बोलतात आणि अशी तरेन आमची गुंडागिरी जाता आणि जेन्ना आमी एक्टिविस्ट आमचो आवाज उबारतात तेन्ना आमकां मारून उडयतात कित्या खातीर तुमकां फकत गुंडा राज जाय तर हे बडी मागता आमच्या नावेल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी पळयलां फाटल्या इलेक्शनाक जे केन्ना घोडपाची लागले आनी शक्यताच नासली तसलो मनशाक खावची लागली कित्याक आमचे मध्ये एकवट ना म्हणून अशें घडलें समज आमचे मध्ये एकवट आसलेलो आनी आमी एक युनायटेड आसलेले एकलो बसलेलो जाल्यार असले भारतीय पक्षाच्या मनशाक निवडून येवपाक केन्नाच ताकद नासलेली देव बरें करूं ये बरें करूं सांगतां बाब बिफोर आय हँड ओवर द मायक टू लिंकन वोट ऑफ थँक्साचे पयलीं हांव सांगूंक सोदतां आय एम व्हेरी थँकफूल बाब पॉल आमचो सरपंच तेका हांवें पयर मेसेज धाडली उलो मारलो कॉल दिलो आनी तेन्ना कांय भिवपाची गरज ना सगळे वॉर्ड मेंबर्सांक धाडलेले आसा तेका हांव थँक्यू म्हणटा तशेंच आमचे जे हांगा नावेली पंचायताचे वॉर्ड मेंबर जाल्ले तांकां थँक्यू म्हणटा तसोच आमचो स्टीवन बाब आमचे फ्रेंडी बाय जे सरपंच जावन आसा तेलावली रातचे ताच्या घरा कडेन हांव सायबीन आशिल्ले आमचे थंय
ती करून आमच्या नेबराची साहेबीन कोण ट्रेनिंगेर गेले ट्रेनिंग सांगले काही टेन्शन घेनाका आम्ही 5 members आर सपोर्टिंग यू वी विल बी देर तेंकाय थँक्यू म्हणटा तशेंच दावोली उमर पठाण आनी ताजे सांगाती आयिल्ले आसा मेंबर्स वर सपोर्टिंग अस Digarpali and not forgetting Housing Board, and I am very, very thankful from the depth of my heart. I would like to say thanks to Father Gabriel, our parish priest, for guiding and always supporting. It was like 3-4 days back. I am expecting Father Gabriel to Fatlana and to go to Uza Malala. Please come in front. Father Gabriel, I just want two words from you. तसेच रॉबिन जावं सगळे जे पंच आसा तांकां थँक्यू म्हणटा फादर गेब्रियलाचेर पळय आमचेर अटॅक केला आयज गेब्रियल फादराचेर डायरेक्ट सोशल मिडिया अटॅक जाता पण एक सांगता नावेदी बाबुल्यांनी तुमकां सांगता फादरान हांगा येवन कितले उदरगत केला डेव्हलपमेंट करता कितें करता सगळ्यांक खबर आहा येयल्ले फादर पयलेचे ताका लागून स्कूल मेळ्ळे कॉलेज मेळ्ळी आनी हे जे फादर करता पळय उदरगत फादर थिंगा डिस्को आनी पब घालना फादर इज पुटिंग अ कॉलेज कित्याक तांच्या भुरग्यांनी त्रास जातालो घरा वचपाक आनी हितून आमची फ्युचर जनरेशन आमच्या भुरग्यांनी कॉलेजीत वयतली शेजराच्याय लोकांनी भुरग्यांक मेळटले आनी फादर जेन्ना वयतलो पळय दुसऱ्या हितून इर्गोजीन तेन्ना फादर ही सांगवार म्हूण घेवन वचपाना सो प्लीज रिस्पेक्ट फादर वी हॅव टू ऑनर and thank you father that day when I came you supported you showed me you told me you guided me route रहा की प्रतिमा कहीं ये ट्रैफिक टाइम पर देखा लो मागता फादर गेब्रियल please come forward yellow he is gone Father Gabriel is gone I'm very thankful to him last speaker of the day the word of thanks Deepak Lincoln Gomes from Malgaon. Good evening. Everybody knows me. I'm from Kalkode. I'm the grandson of Zuman Hasan Gomes. So, ek Uttaracher, Pratima had just called me once, a single call, and this Iron Lady, I'm here standing in front of all of you on that one single call. So, it is not about this crowd gathering just for any reason. This government is become H&H. आमगे सगळे ऍक्टिव्हिस्ट आहे त्यांना धाडपाचे हॉस्पिटलांक आणि आमगे सगळे क्रिमिनल्स आहे द होम मिनिस्ट्री इज गिविंग देम द फिलिंग ऑफ वेलकमिंग कम टू होम त्यांना बिर्याणी मेळटा चिकन बिर्याणी मेळटा सगळी मेळटा बट इदर वेज not taking too much of your time, I would like to thank each and every member who has come over here, young, old, senior citizens, to me time Karan, media brothers, all of you all, thank you very, very much. I would like to also thank the priests of all the churches who have made an announcement and who have made this gathering also a success. Lastly, please, a sincere request, here those Tokyo Candelo Asa and paper cups, please, there is a bag kept over here. Let's not dirty the place. All the garbage will be collected from here. Thank you very much. Drive safe and reach home safely. Thank you very much. Before we disperse, we want